रस्ते अपघात वाडिल्ल्यान येरादारी खातें एक्शन मोडान आयला। बेशिस्त वाहन चलोवप्याक जाग्यार हाडपा खातीर येरादारी पुलिशेन खासा मोहीम आयोजीत करपाचें थारायलां। अटल सेतू आनी महामार्गाचेर ओव्हर स्पीडीन गाडी चलोवप्यांचेर येरादारी पुलिशेची नदर आसा। ते खातीर जाग्या जाग्यार स्पीडोमीटर बसयल्यात। ते खेरीज बिना हेल्मेट गाडी चलोवप्यांचेरूय कारवाय करपाक सुरवात केल्या। आयज आमी अटल सेतूच्या एंडाक आसा। सो आमी हांगा ओवर स्पिडींगाचे केसीस बूक करता। आमचो स्पीड रडार मशीन आमी हांगा इन्स्टॉल केल्लें आसा आनी सो हांगा अटल सेतूचेर 50 स्पीड लिमीट आहा। सो जे कोण एक्सीड करता तेजेर ते स्पीड रडाराचेर कॅप्चर जाता आनी त्यो आमी केसीस घालता। सो तेका स्पीड रडाराच्यो ओवर स्पिडींगाक 1000 रुपीज फायन आहा आनी प्लस लायसन्स सस्पेन्शन जातलें तातूंत। सो जे कोण अटल सेतूचेर वयता ना जाल्यार इवन नॉर्मल ब्रिजा वयल्यान सुद्दां येता न्हू। सो स्पीड लिमीट आहा ती नोटिफाय जाल्ली आसा आनी बोर्ड्स लायिल्ले आसा। सो त्या लिमिटा भितर रावपाचें आनी गाडी चलोवपाची। आतां हे एक्चुली बेजिकली आमी ओवर स्पिडींगाचेर आनी ड्रंक अँड ड्रायवाचेर आमी मोहीम चलयल्या कारण एक्सिडंट्स वाडटा। सो लोकांनी स्पीड आपली कंट्रोल करून सारकी सिस्टमॅटीक गाडयो चलोवपाच्यो, त्या हेतून आमी ही ड्रायव्ह चालू केल्या।